एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आहात तुम्ही? हाय. आई काय आई गुलाबी गुलाबी साडी. हाय गुलाबी साडी. मंडळी खंय भायर सरला का मंडळी. सो आयज वयता आमी जेवपाक भायर. सो फाल्यां एकू दीस उरला रेहान निशिनाथ. परवा वयता रेहान वयता रेहान वयता म्हणजे ताका तुजे बायलेक ड्रॉप करपाक हुबळी. आनी तुजी बायल न्ही 1 month न्ही हुबळी रावतली ताच्या घरा. मागीर रेहान परत येतलो. मागीर हांगच्यान वयतली दुबय. रेहान परत तू सांगला म्हाका खबर तू म्हणटाली रेहान वयता म्हणून परत ताका ड्रॉप करपाक. ओके परत हिंगासो वतलो. हांगसर वयता दुबय. ते रावतले आपल्या घरा हुबळी 1 month. मागीर ते वयतले. सो आयज एकू दीस फाल्यां एकू दिसा म्हणजे आयज म्हटल्यार आमकां एक रेस्टॉरंट वचोंक जाय आनी म्हाका तुमकांय ते दाखोवंक जाय. रेस्टॉरंट सामकें बरें फेमस आहा. ट्युरिस्ट लोक सामके कितें सांगू तुमकां येवन ते रील काडटात. हय इतलें फेमस आहा ते. सो म्हणटा आयज या. रेहानू आसा न्ही. लास्ट टायम शिव आनी रेहान गेल्लो लास्ट इयर रेहान येयले तेन्ना पण आमी वचून नासलेले. सो म्हटलें आयज या म्हटलें पळोवया कशें कितें आहा तें. तुमकां हें रेस्टॉरंट खंयचें रेस्टॉरंट तुमकां मागीर सांगता. ज्यात आतां आमी रेस्टॉरंटान वयता पळय थंयचें तुका लोकेशन न्ही हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. आतां वयतना हांव तुमकां हांव बारीक बारीक दाखयता हांव कशें खंय कशें वचपाचें. आनी व्हडलें अशें खाचीन अशें ना तें. रस्त्यारूच न्ही हायवे एक व्हडलो बोर्ड मारलेलो आहा. त्या रेस्टॉरंटाचें नांव आसा. ओके सो जस्ट आतां 12:30 जाली. आमी बेगिना भायर सरली. कित्याक खबर आहा थंयसर न्ही बसपाक टेबल मेळना. हय ते बसपाक न्ही टेबल मेळना. ताका लागून मातशें म्हटलें एका मातशें बेगिना भायर सरया म्हटलें. तो रेहान बी भायर सरलो. 2 मिनटां भायर. ओके 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 चला दाखयत तुमकां. कितें रे हाय स्टडीज केलो. हय एका स्टडीज कर म्हटलें केलो म्हणून भायर सरला आमी. आनी वेदर सांगू सामको बेस्ट आहा. पावस पडलो न्ही. मातसो बारीक पावस पडलो सकाळी आनी वत नाहीच बरें आहा. ओके चला तुमकां दाखयता कशें वचपाचें बीन. ओके तुमकां दाखयता रूट. चला शिव कितें म्हणटा काय गाडी चलयता खंय. म्हाजें सांग तुमकां गाडी चलोवपाचें. तुमकां चिंतले हेजें कितें जालें गाडी चलोवपाचें. जालें म्हणजे सगळें शिकून बिकून जालेलें. म्हाका मागीर तिणें म्हटलें RTOन म्हणजे हें करचें पडटा न्ही सांगचें पडटा न्ही केन्ना म्हाका आपोवपाक टेस्ट घेवपाक. म्हणजे सगळें हांव म्हणजे शिकलें जालें म्हणजे शिकून कळटा म्हाका. मागीर ती पाली RTO फोन करतले तुका तेन्ना तूं वच टेस्ट ड्रायव्ह करपाक. टेस्ट ड्रायव्ह कर हांगा जालें आमचें टेस्ट ड्रायव्ह. व्हडलो टेस्ट आहे. मागीर ती ओपाले तूं येनाका नाका आतां नाका ओपाल. जस्ट तो आनी 3-4 दिसांनी तो आमकां आपोवपाचोच फोन करून. इतलें हांव रेडी जावन बसलेलें केन्ना आमकां आपयतलो आनी टेस्ट ड्रायव्ह करतलें म्हणून. मागीर हें न्यूज कळ्ळें आमकां. मागीर तिका सांगलें हांवें ती ओपन नाका आतां करनाका ओपाली. मागीर पळया ओपाली. सो आतां सगळें परत विसरतलें हांव. आतां मागीर परत म्हाका मागीर शिकचें पडटलें मागीर इतलें बेगिना. सो म्हणटा आतां म्हाका गाडी चलयता खंय कितें उलयता. ओके सो आतां आमी पावला दाखयता तुमकां ब्रिजार. हें आसा मांडवी ब्रिज. ओके सो तुमकां हांव दाखयता हळू हळू खंय खंय वयता. ते बुर्ज खलिफा खंय गोंयचे बुर्ज खलिफा. रातचे पयले न्ही ते मातशें न्ही ताका लायटी पेट्टा आनी बुर्ज खलिफा खंय दिसता. टावर ते आमचे गोंयचे टावर ते. ओके सो चला रेहान भायर सरला. ओके डायरेक्टली ते आमी थंयच मेळटले रेस्टॉरंटार. आमी बांबोलीम क्रॉस केल्ले आसा आनी जेन्ना बांबोलीम क्रॉस करता पळय थंय हें आहा पळय पयलीं ते हें कितें तें होली क्रॉस ते आहा पळय थंयसर न्ही बांबोलीम चर्च ते भितर एक सर्वीस रोड वयता लेफ्ट सायडीन आनी ते भायरूच न्ही बोर्ड मारला शिरदव म्हणून. दाखयता तुमकां शिरदांव रासलो वचनात. सो हें पळयात शिरदव म्हणून शिरीदव म्हणून म्हणटा शिरीदांव. ओके थंयसर आहा ते रेस्टॉरंट. सो आतां आमी जस्ट थंय अपय दाखयता तुमकां राव. अपय आतां दिसता तुमकां शिरीदांव म्हणून. ओके आतां ते स्ट्रेट वयता दाखयता तुमकां. मागीर तुमी बीन कन्फ्यूज जावपा नाका. आतां हो रोड खंय वयता हॉटेला कडेन ओल्ड मारगांव रोड न्ही. ओके ओल्ड मारगांव रोड. ओके लोकेशन तुमकां हांव घालता डिस्क्रिप्शनाक. तुमी इजिली पावतले. अशें कांय व्हडलेशें हें ना सोदपा अशें जाय अशें ना इजिली पावता. ओके सो हें पळयात हांगासर व्हडलोसो बोर्ड मारलेले आहा आनी रेस्टॉरंटाचें नांव आसा स्मिता लेक व्यू. हें पळयात अशें भितर वचपाचें. ते नॅरो आसा मातशें सांबाळून. एकूच गाडी वयतली एकूच गाडी इतली दिसता. पळय अशें भितर वचपाचें. रेहान पावूंक ना अजून न्ही. आं ओके सो रेहानाक सांगला लोकेशन थ्रू यो म्हटलां. हें पळयात दाखयता तुमकां. आतां फूल तुमकां दाखयता आनी कांय स्टॉप करना हांव. आनी सायडीन न्ही बरी घरां आहा. रस्तो पळय केल्लो धाकटोसो आहा. हय 2 गाडी येयल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता हांगासर. चल
सावकाश चल. ओके चल. जस्ट ते रोडला म्हणजे हे रोड आणि सायडीन जायच्या पुढे आणि पुढे. हा ओके सो आता कितें रायट न्ही. ओके रायट घेवपाची. हा तिका फुडें वचून रायटी घेवं मेळटा पण मी पळय पावले. पावले आमी. चडशे सोदपाची गरज ना. हे पळय. पार्किंग. ओके आणि हांगासर सगळे पार्किंगची parking फॅसिलिटीज आसा पळय. हांगा सगळे पार्किंगची फॅसिलिटीज आहा. बरें आसले मेवळे. एक रेना एक दवरल्या बरें जावपाचे. हांगा 2 गाडी वयतली. ओके पार्क करूंक येता आमी मेळटा तुमकां. सो हांगासर न्ही पार्किंग कमी ता. एक कुत्रो बरो न्हिदला हांगासर पळयात. बरो न्हिदला. ओके सो रेना खंय. रेना हांगा दवरचें पडटलें गाडी. आमी रावया रेनाक. आनी हांगासर पळय आई बिमला. बिमलाची झाडां हांगासर. कितले बिमला जाला पळय. वयस खावंक दिसलें म्हाका आंबट आंबट. आई हे पळय बिमला पळय कितले जाला. एक 4 घेता हांव बेगीन दवरता. म्हाका खावंक दिसलें. आसूं नाका पुरो पुरो. ए बिमला काडला. घे बेगीन घाल. ही एक लॉन्च करता काय लोकांचे काढून घे ते. नाका 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 ही पळय. शिवा खबर ना प्रेग्नन्सीने आंबट खावंक दिसता. तू कित खबर हा. आता तू घेवन वतले. हे हांव घरा खातलें. मम्मी म्हणटा आनीक काड लॉन्च करपाक. बेगीन दवर. शिवा कित कळटा प्रेग्नन्सीने आंबट खावंक दिसता म्हणून. ते कितें घेतला खंय दिसता असं ना. बारीक बारीक घातला ना लोणचे बरे येता. ही पळय इल्ले पिटी घालून तू वच आनी तूच काड. काढता मागीर सगळं सांगला इल्ले. शिवनाथ रेनाक गायड करता. रेयान घुसपटलो आनी हांगासर आमी रावला कित्याक रेयानाक पार्क करपाक. कित्याक सगळे हांगा फूल जाल्ले आसा. हे पळयात. सो आमी हांगासर रावला अड्डा घालून. मम्मी रुबिना थंय बिचा बरें न्हाले. आतां थंडी आल्या खंय रुबिनाक. पूरा बॉडी पेन हो रहा है. मुझे वो बीच पे नहीं ना तू. हाँ स्ट्रॉलर लेके. व्हेरी गुड. हम लोग यहीं पर रुके. पार्किंग पूरा फुल है पार्किंग. तो यहाँ पे पार्क करेंगे ना तो अच्छा. ये पण हांगा बिमला काढून हाडला. हांवें इतले पिशवेन काढून घेतले बिमला. कितें तू धर चल चल. सो हे पळयात आतां वयता आमी. गाडी पार्क केला हयसर. आतां आमी वयता स्ट्रेट. कुत्रे पळय हांगा कितले आहा. हे पळयात. सो तुमकां सोदपाचें अशें व्हडलें कांय ना की बोर्ड मारलेले आहा सगळे कडेन. हय स्मितास लेक व्यू. हे पळयात. सो हांगच्यान हे पळय हांगच्यान थंय पर्यंत. सो हे पळयात लोक कोण ना. बरें जालें. म्हाका टेन्शन बसोंक जागो मेळटलें काय ना. सावकाश ये गे बेगिना. चला. सो हे पळयात. आमी मातशी बेगिना येयला न्ही. सो आमी न्ही मातशे बेगिना येयला ताका लागून न्ही लोक तितले चड ना. इफ तू लेट येयले न्ही खूब हांगासर रश आसता. आपे हे थंय बसया न्ही. ते मातशे बरे व्यू येता. हांगा नाका थंय बसया. आहा थंय न्ही थंय बसया न्ही. हाय तो हो आसा ओनर रोहित. मम्मी आसा मरे. आं ओके मागीर मम्मी मेळटा हांव. हाय म्हण. हॅलो. हां सो म्हटलं हांगा बसया. आनी हांगासर न्ही सायडीनूच न्ही एक लेक आसा म्हणून नांव दवरला स्मितास लेक व्यू. हे पळयात हांगासर न्ही लेक आसा आनी हेजे भितर क्रोकोडायल आहा. हे पळयात बरें दिसता म्हणून नांव आसा स्मितास लेक व्यू. थंय बसया न्ही. देखो वहाँ पे ना लेक है. वो घर कितना अच्छा है. तो बरी दिसता न्ही. हो घर बी बरें दिसता. मस्त है. चलो ये बसया. टेन्शन ना लोक तितले चड ना. मेळ्ळें बसपाक. सो हांगासर न्ही स्पेशल कितें आसा पळय तें पयलीं आमी ऑर्डर केला स्टार्टरान. म्हणजे कटलेट. तिसऱ्याचे कटलेट नाका आयज.
प्रॉन्स बांगड्याचे कटलेट घेतला, शिणाणे रवा फ्राय घेतला. ओके पुरो म्हटलें कित्याक मागीर थाली घेतले न्ही. थाली मागीर थाली आयज किंगफीश थाली ना खंय, चोणाक आसा खंय आनी प्रॉन्स आसा खंय. आनी आयज चायनीज आयटम बी कांय नाका कित्याक कूक ना खंय आयज हॉलिडेन गेला खंय, लिवेर गेला खंय. सो पळोवया कशें कितें आहा तें दाखयता तुमकां मागीर. ओके चला. सो हांगा आसा स्मिताज लेक्यू. स्मिता कोण? ही ओनर. आनी ती टायम ना खंय म्हटलें म्हाका मातशें टायम दी म्हटलें. आनी इतले पयसल्यान येयला आनी परत येवपाक जाता. आनी कशें आसा? फायन आय एम फायन कोंकणी तुका कळटा कळटा न्ही? जालें जेवण जालें ना 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 पयलीं तूं व्हिडिओ काडया म्हटलें. सांग कशें सगळें येवचें म्हणून सगळें येत हांगासर. ओके आनी हय आनी स्मिता काकू न्ही ती स्वता करता नुस्तें फ्राय आसूं हुमण बिवण तूं करता न्ही. सगळं मसालो माझा सगळें घरगुती. हांगा येयले म्हणून तुमी चिंतनाका की तुमी रेस्टॉरंटान येयला ना. तुमी घरान येयला कशें आनी घरगुती जेवण तुमकां हांगा जेवंक मेळटलें. हां ओके या प्लीज चड टायम घेयना ती सामकी बिजी आसा भितर. ओके थँक्यू आं. थँक्यू सो मच. सो हांगा घेतला आमी शिणाण्यो रवा फ्राय आनी तुका दाखयता एक सायज हे पळयात. सायज न्ही बरें मोठे आसा. ओके सो घ्या एन्जॉय कर. चला खाया. रुबिना शिणाणे खायना. रुबिना ते कजन आहा पळय ते शिणाणे खायना पण बरें आसा. कशें आशिना सांग सगळा रिव्यू दी. शिणाण्यो बरें आहा न्ही आनी सामके गरम गरम आसा. सो हांगासर आसा प्रॉन्स रवा फ्राय आनी प्रॉन्सचे सायज पळयात. बरे मोठे आसा बरे मोठे आसा हे पळयात. चलो तूट पडो. सो हांगा आसा बांगडा कटलेट आनी हांगचे स्पेशल खंय हे बांगडा कटलेट. हे खावंक ना हांवें केन्ना खावूंक सांगता. आनी प्रॉन्स सामके सॉफ्ट न्ही ना सारके बरें कूक केला शिणाण्यो बीन. सो कटलेट खावूंक सांग तुमकां कशें जालें तें बांगड्याचे कटलेट. आणि सो हे पळयात स्मिता काकूचे स्पेशल प्रॉन्स सॉरी बांगडा कटलेट. हांगा तुका तिसऱ्यो कटलेट मेळटा पण आयज ना खंय. बरें न्ही बरें दिसना ना. शिणाने एकूच सांगला आमी एकूच सांगितलं. आणि कोण सांगला पळय हांव एकूच सांगला. बरें यो कटलेट बरें आं. रुबी बांगडा कटलेट रेहान एन्जॉय. येस सो हांगासर न्ही आमी घेतला चोणाक थाली घेतला आनी तुमकां दाखयता हांगा कितें कितें आहा. सालाड पिकल मागीर सोलकडी शिरा आसा. भाजी हांगा बीटरूट भाजी आसा. किशमूर आसा तिसऱ्याचे सुके आनी हांगासर कितें नुस्तें कितें आहा हांगासर हे पळयात. आनी प्रॉन्स करी रायस. तो हें आसा चोणाक थाली. सो सुंगटाचे हुमण आनी सुंगटां पळय कितें व्हडले व्हडले. तुमकां न्ही करी टेस्ट करून सांगता हांव कित्याक मेन न्ही करी मातशें टेस्टी आसूंक जाय जाल्यार सगळें बरें. बाकीचें हें फ्राय बी तुमकां खंयी मेळटलें. सो हांव तुमकां न्ही करी न्ही टेस्ट करून सांगता कशें आहा तें. बरें आहा टेस्टी आहा सामकें. ओके आमी जेयता मागीर मेळटा तुमकां. चला रितिकाक पुलाव ऑर्डर केला आनी हांगचे वेटर्स बीन आहा पळय एकदम बरे आहा. फ्रेंडली सामके जॉली न्हू तिना बरें आसा वेटर्स हांगा जॉली आसा. रुबिना कितें म्हणटा पळय पोट सामकें पॅक जाला. हांवें म्हटलें भायर वचून जंप मारया ना खंय उदकान जंप मारया खंय. आनी तुमकां सांगू सोलकडी इतले टेस्टी आसा. आनी ऑर्डर केला आमी सोलकडी इतले टेस्टी आसा सोलकडी. खबर ना कशें करता म्हाका जायना अशें करपाक पडकी जावं जेवण सामकें बेस्ट. सो हांगासर घेतला सेरादुरा. हांवें म्हटलें रुबिनाक ट्राय कर म्हटलें. रुबिना खबर ना न्ही सो ट्राय कर म्हटलें. बरें आसा क्रीम आनी बिस्कीट आसता न्ही खावंक बरें लागता. सो रुबिना पयले खाओ बाद मुझे बताओ कैसा है. ओके आमकां खबरूच ना आमी हांगा जेवंक बसला आनी आमकां युट्यूब फॅमिली मेवळें आमकां. थँक्यू. आम्ही वेलींची मार्गावर मी सून हाय माय हजबंड
फॅमिली How are you? हॅलो म्हणून बरे ऋत्विक नो आमकां खबरच ना तेगे नाव वेगळं आसना. आई ओळखली किरे तुका ओळखलं आई ओळखलं खूप रांदपाक शिकले पण कोणी बरी जायना. रांदपाक शिकले खांडी हय, पूण कोणी बरी जायना. बरें खरं नायस मीटिंग. आमी मार्गांव रावता वेली हडवड वेली. हय, आमी ओल्ड गोवा गेल्ली आमी. ओल्ड गोवा गेल्ली खंय हा बरें जालें ओल्ड गोवा त्या दिसा बरी वेडिंग बी करता. नायस टू सी यू. नाईस नाईस Nice meeting you. You are just lively. You are just lively. तुम्ही बी nice meeting थँक्यू you. सर मी बरी सायकल हे त्याचे सून आणि सो झाले आमचे आणि तुमकां सांगता बाकीच्या रेस्टॉरंटा समज तुम्ही गेले न्ही तुमकां सगळं थंड मेळटलें जेवण पण हांगासर न्ही करी बिरी मातशें थंड आहा पण नुस्तें फ्राय आसता पळय ते गरम गरम आसता ती न्ही स्मिता काकू न्ही तेन्ना नुस्तें फ्राय करता न्ही थालीन घालता पण नुस्तें मात सामकें गरम गरम आनी केन्नाय न्ही नुस्तें न्ही गरम आसल्यारूच तूं खावंक बरें लागता आतां तुवें म्हणटली तूं ऑर्डरान चड खायनाका म्हणटली कित्याक प्रेग्नंट आनी चड हांवें कांय खावंक नाशिल्लें आनी बी जस्ट एकूच खाला हांवें ओके आनी प्रॉन्स बी एकूच खाला हांवें चड हांव खावंक वचना सो ओके जेवण बरें आसलें येयात तुमी एक दीस हांगा मुद्दाम ओके जेवण ट्राय करात आणि मंडे बंद हा मंडे हे बंद आसता आणि चिकन आयटम हांगा खूब बरें बरें मेळटा आमी कांय घेवंक ना कित्याक खूब स्टफ जाता खावून पोट सामकें भरता चिकनान न्ही तुमकां बरें बरें चिली आयटम बिटम मेळटले ओके ट्राय करा तुमी हांगासर येयात आनी ट्राय करा तुमकां न्ही जेवण खूब बरें आवडटलें आनी सुंगटाची करी तुमकां सांगू एकदम टेस्टी इफ करी बरें आसलें न्ही बाकी सगळें जेवण बरें वयता आनी बीटरूट भाजी बीन बरें केलेलें आयज म्हाका खूब आवडलें तेंच करतलें आतां हांव ओके चला फॅमिली मेवळे नांव सांग सोनाली परब खंयच्यान बेतीन बेती लागी तुमची शेजारी आमची शेजारी आम्ही गट हाय पण मग तू आयले आता टीव्हीर आता मम्मी पळयतली लावून केन्ना घालता तुम्ही परवा बाबू 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 या हॅलो फॅमिली हॅलो म्हणून बरे कसा बाबा येले कितें म्हणटा जेवण बरें आसा फर्स्ट टाइम येला फर्स्ट टाइम आम्ही फर्स्ट टाइम येला व्हिडिओ काडपाक बरें बरे खाली घेतलेले ताची बांगडे सुंगटां फ्राय प्लेट ट्राय करूया म्हटलें गरम गरम हॉट अरे अरे मे महिने लागीं येवपाचें बरें करून आनी जर हांव म्हणना कित्याक पयलीं पोटान कावळो रडटा हांगासर आमी ते जेवून येयला बाबडे ताका जेवणी म्हटलें बरे ते करूया या या सो आतां आमी वयता खंय वयता खबर ना ते पळयता इफ आमी खंय तरी गेली जाल्यार तो नेक्स्ट व्लॉग येतलो ओके हो व्लॉग हांगाच एंड करता ओके सो व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आणि रेस्टॉरंट येयात जेवण एन्जॉय करा वन टाइम येऊन ट्राय करून पळयात कळ्ळें न्ही ओके सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा बाय ऋत्विक त्याच्या गाडीन आसा ना तू गेला आई बाय आईचा आवाज ना पोट सामकें पॅक जाला हांगासर बरें आसलें जेवण खरंच बरें आसलें ओके सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ चला बाय सो काल न्ही 2 बड्डे आसलेले काल हांवें व्लॉग घालून आनी तांकां आयज वीश करता तो नांव आसा डेनिया फर्नांडीस बी लेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जावं तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डेनिया फर्नांडीस तो नेक्स्ट आसा बी लेटेड हॅपी बर्थडे आयरा तलेकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जावं तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आयरा तलेकर यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय Bye.